नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nuve Goa. Admissions open. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत मोदी सरकार ॲक्शन मोडात. मंगळारा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA, CDSची उचेली बसका. बुधवारा CCS बैठक. गोंयाक टेनंट व्हेरिफिकेशन. इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची केल्ली बदनामी पडली म्हारग. सरकारान देख घेवची. कायदो सुवेवस्था हेर इशू तडीक लावचे. मायकलाच्या कबुली उपरांत जाळवणदारूय उलयले. RGPच्या आंदोलना उपरांत GSEIA ऑथॉरिटीन बांबोळेच्या प्रकल्पाक काढली स्टॉप ऑर्डर. TCPन परवाने फाटी घेमेरेन धरणे. RGP आंदोलनार. श्रवण बर्वे केशीत दुबावीत श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि वासुदेव ओझरेकरांचो रिमांड वाडयलो. 6 माय मेरेन न्यायालयीन कोठडी चौकशीत चल्ल्या. कुडतरी माकाजान वाठारांत बापायन 6 वर्साचे धुवेक दाणो घेवन बडयल्ल्यान मरण. खून आसपाची शक्यताय. बापूय फरार. मायणा कुडतरी पुलीस तपास करतात. लाचखोरी खातीर सस्पेंड केल्लो PI सुनील गुडलर आणि कॉन्स्टेबल हुसैनाच्या जामिनाक ACBचो विरोध. साक्षीदारांचेर दबाव हाडपाची शक्यता. चौकशेकूय सहकार्य ना. आणि पणजे EV बसींनी पॅसेंजरूय स्मार्ट. सध्या कॅशूच चड. डिजिटल पेमेंट नेट धरता. EV बसींची येणावळ 6.5 लाखांवयल्यान 27 लाख पार. खबरो विस्तारान. पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत मोदी सरकार ॲक्शन मोडात. प्रधानमंत्री मोदीन रक्षा मंत्री NS आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफा वांगडा बसका घेवन राष्ट्रीय सुरक्षेविशीं चर्चा केली. बुधवारा प्रधानमंत्री मोदी CCS बसका घेतलो. हल्ल्या उपरांतची ही दुसरी CCS बसका. मजगती सुरक्षेचे फाटभुंयेर गोंयांतूय टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम नेटान चल्ल्या. काश्मीरात पर्यटकांचेर टार्गेटेड हल्लो करपी आतंकवादाचे घडणुके उपरांत मोदी सरकार ॲक्शन मोडात. पाकिस्तानाक उदक बंद करपाची शिटकावणी दिली. भारतान आशिल्ल्या पाकिस्तानींक देश सोडपाचो अल्टिमेटम दिलो. आता फुडले कारवायेचेर नदर. प्रधानमंत्र्यान राष्ट्रीय सुरक्षेचे नदरेन हाय लेव्हल बसका घेतली. बसकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, NSA अजित डोभाल वांटेकार जालो. हाय लेव्हल बसकेत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान हाजीर आशिल्लो. भारत पाकिस्तान तणावाच्या फाटभुंयेर बुधवारा प्रधानमंत्री मोदी CCS बसका घेतलो. CCS म्हळ्यार कॅबिनेट कमिटी ऑन सेक्युरिटी. हल्ल्या उपरांत ही दुसरी CCS बसका. मजगती देशभरातल्या पाकिस्तानी नागरिकांक परत वचपाक दिल्लो अल्टिमेटम सोंपला. गोंयांतूय कॉम्बिंग ऑपरेशन चल्ला. पुलीस टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेत बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची केल्ली बदनामी म्हारग पडल्या. पर्यटन खात्यान देख घेवन इन्फ्लुएन्सरांचेर कारवाय करची. परत अशें जावंक जायना. जाळवणदार उलयतात. रिसेशनाक लागून टुरिस्टांचो आंकडो पडलो म्हूण मायकल हेडोनात उलयल्लो. अंदूचो टुरिस्ट सीझन सापूच वायट. कायदो सुवेवस्था टुरिझम वाडोवंकय खर पावलां उखलूंक जाय. गोयचे टुरिझम पडला. देशी विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो पडला. परिणाम जावं येता म्हणून मायकलाचो काल हेड ऑन जालो. इन्फ्लुएन्सर म्हारग पडल्यात. दर्या देगेचेर नितळसाण, कायदो सुवेवस्था जाय, पावलां उखलूंक जाय. मायकलाच्या विधाना उपरांत स्टेक होल्डरांच्यो प्रतिक्रिया. आता आमचे असोसिएशन सगळ्यांचे गोंयांचे टुरिझमान इन्वॉल्व आहा ते 4-5 मागण्यो कंटिन्युअस आहा. Those 4 demands are, one is that there should be technology in transport, which is very important now because it is available all over the world. It's time everyone got together and found a way, if not to get apps like Ola and Uber, at least to get local apps which will also give a fair price to drivers.
Second issue remains about touting. Touting is a major issue which is affecting tourism all over Goa. Third issue remains about your on the beach order and safety, especially on shacks, where we have seen that it's becoming totally like a Wild West. We need to have that. There should not be too much noise. The guests should be able to enjoy the experience rather than music blaring all over. A fourth issue pertains to cleanliness. As we see all over Goa, we have seen waste not being managed properly. Beaches are relatively managed clearly, but the rest are not. And the fifth issue refers to over-tourism. There is a lot of demand for tourism, lot of houses and capacity come up, which is affecting tourism in Goa. Other than the hotels, हाच्या पयले सगळे जे बिझनेसवाले आहा ते त्रासान पडलेले आहा आनी आमी घडये घडये सांगत येयलेले आहा की हे जे आमचे आहा बिझनेस जे आहा ते लो जालेले आहा म्हणून पूण गव्हर्मेंटान तेजेर इतली एक्शन घेतलेली ना जरी तर आजून पासून तर गव्हर्मेंट तर हेजेर कितें करूंक सोदता जाल्यार आजून पासून गव्हर्मेंटाक हेजेर करपाक हे शक्यता आहा क्राउड कांय आसूंक ना मागीर डिसेंबरांत बिफोर क्रिसमस टील एंड ऑफ फेब्रुवारी was a good season, but March आणि एप्रिल सारखे पोतून लो आणि असले न्हू लास्ट हांव आतां म्हाका 32 years जालीं शेक घालूंक लागल्यार असले सिजन हेका आमचे फेब्रुवारी जावन मार्च आनी एप्रिलान इतले लो ट्युरिस्ट केन्ना पळोवना आमी सो हें कित्याक लागून जाता जे सोशल मिडियाचेर जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा आनी फेसबुकाचेर जे ब्लॉगर्स आहा ते सगळे हे आमची गोंयची वाट लायता म्हाका दिसता आयज धाकटोसो पासून तरी गोंयान एक इशू जालो जाल्यार हे व्हडले हें करून दिसतो इशू लो करता आमचे गव्हर्मेंटान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय टॅक्सीवाले म्हणटा सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक दोशी धरप बरोबर न्ही आणि आज तो त्याच इन्फ्लुएन्सा खातीर जे ते म्हणटात जे व्हिडिओ घालतात की आमकां माफिया हे ते करता म्हणून आमच्याच भावांनी आज तेजेर केस रजिस्टरूय केल्ली आसा पणजे पोलीस स्टेशनार कित्याक हे चल्ला म्हणून लोक बरे उलयतले नाका जाल्ले उलयतले पण तुमी सोजमोन घेवंक जाय आमी गोंयकार म्हणून आयज जर आमी लुट्टा तुमी म्हणटा जावं कोण म्हणटा आमी लुट्टा जाल्यार तेका आन्सर गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय की आमी कशे लुट्टा काय म्हणून वयल्यान आमकां क्वेश्चन करपाक जायना टॅक्सीकारांक ना धरता तांणी सत्य परिस्थिती कितें आहा ती लोकांच्या फुड्यान हाडची आनी लोकां फुड्यान मांडची ती परिस्थिती आनी बेश्टेत खंयचोय गुटलोन कोणायकूय गुटलोन टॅक्सीकार हातून इन्वॉल्व आसा हें म्हणपाक जायना हांव रिक्वेस्ट करता तांचे कडेन ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट बांबोळेच्या प्रकल्पांक गोंय राज्य पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन अधिकारिणीची स्टॉप ऑर्डर दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे आमदार विरेश बोरकारा बरोबर आरजीपीचे हेर फुडाऱ्यांचे टीसीपी मुखार धरणे जो मेरेन टीसीपी परवाने रद्द करिना तो मेरेन उठचे नात आरजीपीची शिटकावणी 24 वरां मायज धरणे बांबोळे येवपी खासगी हॉटेलिंग प्रकल्पांक आरजीपीचो खरविरोध टीसीपीन परवाने रद्द करचे आरजीपी धरण्यार जो मेरेन टीसीपी परवाने रद्द करना तो मेरेन उठचे नात आरजीपीची शिटकावणी 24 वरां मायज धरणे आमचे दोन डिमांड आसा हे दोन्ही तांकां डिमांड सांगले आनी हे दोन्ही डिमांड हे आमी ऑलरेडी टीसीपी डिपार्टमेंटान घातलेले आसा म्हणून सांगले तेंचो आन्सर येयसर आमी हांगासले हालपाचे ना पॉझिटिव्ह जो रिस्पॉन्स आसा हो आमकां जाय हे डेप्युटी टावन प्लॅनर जावं हे ड्राफ्टमॅन जावं बाकीचे सीटीपी हे कोणाकूच मातूय पडलेले ना हांगा सीटीपीक एक्सटेन्शन दिता जाय तशी वाडयत आसा कितें करपाक गोंय विकपाक आमदार हांगा रातभर बसला के आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा ते रातभर हांगा बसले रातभर न्हिदले हांगा जवारी खाताले आमकां तरी पूण आमी हांगा रावले हांगा एकूच ध्येय आसलो तो म्हणजे सानांद्रे मतदारसंघांत कुर्ता बांबोली विलेज पंचायतीन बांबोळे गांवांत हे दोन प्रोजेक्ट जे येता ते प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसा आनी हे बंद उरपाक जाय म्हणून आनी हांवें ऑब्जेक्शन लेटर घातलेलें की ह्या दोन्ही प्रोजेक्टांक टीसी क्लियरन्स दिवचे न्हू कित्याक हांगा वायलेशन आसा एनवायरमेंट वायलेशन आसा अंडर एनवायरमेंट एक्ट आनी हांकां क्लियर कट सांगलेलें की हें दिवचें न्हू हांव पर्सनली वचोन डायरेक्टराक मेळलो आनी डायरेक्टराक सांगलां की अशें हेंच्यांनी वायलेशन केल्लें आसा तें तेणें सांगलें की आपूण ह्यो मिटिंगेक घालतलो म्हणून आनी तेंच्यांनी हे मिटिंगेक घातलेलें आसा आनी मिटिंगेक घालून कालच्या तारखेक 28/4/2025 स्टॉप वर्क ऑर्डर फॉर द
construction activities under Section 5 of Environment Protection Act 1986 ही ह्या प्रोजेक्टाक काढलेली आसा. कालच्यान आमी हांगा बसल्या तरी पूण तांकां इतली मस्ती आसली की ते काम बंदूच दवरनासले. मात हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट जो आसा ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान आजून तांकां हियरिंगाक आपोवंक ना, इन्स्पेक्शन केल्या तेजो रिपोर्टूय करूंक ना, तांकां स्टॉप वर्कूय काडूंक ना, तांकां शोकॉज नोटीस कांयच काडूंक ना. मजगती बांबोळीच्या प्रकल्पांक गोंय राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाचो स्टे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नगरगांव चालले श्रवण बर्वे केशीत दुबावीत श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आनी वासुदेव ओजरेकरांचो रिमांड वाडयला. तांकां दिल्ली ज्युडिशियल कस्टडी 6 मे मेरेन वाडयल्या. मजगती खून कोणे केला ते अजूनय अस्पश्ट. वाळपय पुलीस तपास करतात. आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगासर कांय दीस पयलीं 24 वर्साचो एक श्रवण बर्वे हाचो मर्डर जाल्लो आनी हाच्या मर्डर केसीन लोकांनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केली तेन्ना पयले फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशनान गांवचे जे 15 भुरगे आसले तांकां चवकशी आपयल्ली आनी तेतूंतलोच एकटो वासुदेव ओजरेकर म्हणून आसा ताका डिटेन केल्लो आनी ताचे कडेन जेन्ना चवकशी केली तेन्नाच ताणें सांगलें की आपल्या बरोबर ताजो स्वताचोच भाव म्हणजे जो विक्टीम आसा श्रवण बर्वे त्याचोच भाव उदय बर्वे आनी ताजो बापूय देविदास बर्वे आपल्या बरोबर आसले म्हणून सांगले. आनी तेज्या उपरांत तेंच्यांनी तेज्या भावाक आनी तेज्या बापायक ताब्यान घेतलेले आनी चवकशी सुरू केल्ली. वाळपय तांकां GMFCन हाडून तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आनी आयज तो 10 दिसाचो रिमांड काबार जाला आनी परतून तांकां आयज कोर्टाक हाडलेले. आनी जे एक्यूज आसा तिगूय जाण तेंच्या एक्युजाच्या एडवोकेटान बेल एप्लिकेशन फायल केलें. बट जो गव्हर्मेंट एडवोकेट आसा त्या गव्हर्मेंट एडवोकेटान सांगलें की जरी हें मर्डर कोणी केलें हें स्पश्ट जालां तरी पूण आजून तेच्या फाटलो मोटीव कितें आसा हो अजून मेरेन स्पश्ट जावंक ना आनी तेंच्या दोगां भितून बरें आर्ग्युमेंट जाल्लें. आनी आमची जज जी आसा JMFC वाळपयची तेणी तो बेल एप्लिकेशन तेजें रिजेक्ट केल्लें आसा आनी रिमांड वाडोवंक ना तरी पण तांकां ज्युडिशियल कस्टडी 6 मे पर्यंत दिल्ली आसा आनी हेजी जी चवकशी आसा ते फुडले वाळपय पुलीस करीत आसात. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश. मोपा विमानतळावेली ब्लू कॅब प्रिपेड टॅक्सी काउंट आनी गोवा टॅक्सी सर्व्हिस बुधवारा सावन परत सुरू जाता. मुख्यमंत्र्यान विशय तडीक लावपाचें उतर दिलां म्हणून आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें. 2 वर्सां सावन सेक्युरिटी क्लियरन्स ना म्हणून GMRन काउंट बंद केल्लो. मुख्यमंत्र्यान सेक्युरिटी क्लियरन्साची प्रक्रिया फास्ट करपाचें खंय उतर दिलां. आयज विशय आसलो CM कडेन हांव तांकां घेवन येयल्लो तांचो ब्लू कॅबचो प्रेजिडंट आसलेलो आनी दोग जाण ते येवन CM कडेन उलयले ऑलरेडी आनी CMन तांकां सांगलो फाल्यां भितर कितें आहा तें क्लियरन्स करून दिता म्हणून. कित्याक तेंचे सेक्युरिटी क्लियरन्स ताका लागून ते उरलेले काम ते फास्ट करूंक लायला आनी फाल्यां भितर तेंचे ते कावंटर काडलेलो आसा थंयसरलो तो फाल्यांसून तो चालू करता म्हणून सांगता. परत चालू जातलो तो परत चालू जातलो. इशू जाले ते जाले सगळे काय इशू ना आता व्हडलो इशू काय ना आता ऑलरेडी CMन तांकां आतां 2 वर्सां जावन गेली जे पळय सेक्युरिटी क्लियरन्स आहा पळय ते सेक्युरिटी क्लियरन्स तेंच्यांनी करूंक ना ताका लागून ते प्रॉब्लम जाले. ते आयज CMन ऑलरेडी हें दिल्लें आसा की ते करचें म्हणून एज फास्ट ऑलरेडी सांगलां तांकां. केन्ना मेरेन परत चालू जातलो? फाल्यां जाता मरे. फाल्यां जाता हय शुअर. ओके. बीफ वाल्याकडच्यान पयशे उखलपाच्या केशीत ACBन अरेस्ट केल्ल्या PI सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेनाच्या जामिनाक ACBचो खर विरोध. गुडलराचेर आदी 2 गंभीर ऑफेन्स आसात. ताची कस्टडी जाय. दुसरो आरोपी हुसेन चवकशेक सहकार्य करिना. ताका लागून तांची कस्टडी जाय. आरोपींक जामीन दिल्यार ते साक्षीदारांचेर प्रेशर हाडूंक शकतात म्हणून ACBचो जामिनाक विरोध. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. पणजी EV बसींनी प्रवासी स्मार्ट
कॅश तिकेटी परस खंय डिजिटल ट्रान्झॅक्शनां चड म्हणून स्मार्ट सिटीचो CEO सांगता. कॅश माध्यमांतल्यान येणावळ चालू आसा, मात डिजिटल खंय 0 वेल्यान 35% मेरेन वाडला. पणजे रुटार 48 EV बसी चलतात. जुलय 2024 ते मार्च 2025 मेरेन EV बसींची येणावळ 6.5 लाखांवयल्यान 27 लाख मायज जाल्या. As you all know, there are 48 buses which is part of this whole system. Lot of talk is done about digital revenue. The smart city mission was very clear. The buses will be conductorless. It will be digital payment, cashless. It is both ease for the passenger as well as it is effort to reduce cost of operation for HCTL. Check today in March, digital revenue has gone to 9,31,000, which is 34% of my revenue. 34% of my revenue is digital. People have accepted it. Here we are here, all our operators are here. When I say 34% has come digital, it means that people have accepted my cards. We have worked hard to disseminate these cards. We have put volunteers on the buses to show them how they can book on the app. All modes are employed. You can scan the app code. You can buy a ticket on the app. You can now, we are working to do GPay directly. That also will come in a few days time. Card tap in, tap out is there. Credit card you can tap in, tap out. Even if you don't have a card, if you have a debit credit card, you can tap in, tap out. All modes of digital payment are there. We have worked hard to integrate our back-end services into this. From a 0% digital rate to 34%. And there is also a cash component. 65% of revenue is still being collected by cash. So that don't tell us that revenue is not being collected by cash. It is being collected. These are our cash register figures. पणजेत मदर तेरेझान सुरू केल्ली मशिनरी ऑफ चॅरिटी बंद जाता म्हणून कितलेच बेजार. सुत्रां सांगता ते प्रमाण आसिस्तांसिया दे गोवान खंय दुरुस्तेच्या कामाचे निमित्त दिवन ही जागा खाली करूंक सांगिल्ली. आसिस्तांसिया दे गोवाचो अध्यक्ष खुलासो करता ते प्रमाण बिल्डिंगेचे रिपेर चल्लां, पूण तांणी खंय मिशनरींक वचूंक सांगूंक नाशिल्लें. गोंय भोंवडेर आसतना मदर टेरेझान गरजू लोकां खातीर सुरू केल्ली मिशनरी ऑफ चॅरिटी संस्था वट्ट 49 वर्सां उपरांत बंद जाल्या. हे विशीं प्रुडंटान खासा रिपोर्टूय केल्लो. ही संस्था बंद जावपा विशीं प्रुडंटा कडेन उलयतना बिल्डर लॉबीक दिवपा खातीर ही सेवाभावी कार्य करपी संस्था बंद करतात असो प्रश्न थंयची आदली कर्मचारी एना ग्रासिसान केल्लो. Just because Panjim is becoming rich day by this concrete jungle, you want to demolish this heritage house? For what? To give the builder lobbies? जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकाराविशीं उलयतना इतल्या वर्सां उपरांत ह्या इमारतीची दुरुस्ती करप गरजेचें आसा. मात मिशनरी ऑफ चॅरिटीक आमी हांगासरल्यान वचपाक सांगुना. तांणी हो निर्णय एकतर्फी घेतला आनी हें चुकीचें अशें आसिस्तांसिया दे गोवाचो अध्यक्ष नेविल मोंतेरो सांगता. Just take a unilateral decision like that was wrong. I'm sorry to say that. It was a unilateral decision when both of us are in talking to one another in this and very friendly to one another. A unilateral decision taken may not have been the right thing. It's a very big decision. To move out totally is a very big decision. The headquarters know about this. They have taken it. Now this is the thing is their headquarters has taken this. That's what we asked. They said no, it has come from headquarters. We asked the local, what is the issue? Headquarters has taken up. When they've taken a decision and such a major decision, unilaterally may have been not the right thing to do. हे विशीं मिशनरी ऑफ चॅरिटीच्या सिस्टरीक विचारल्यार तिणें उलोवपाक न्हयकार दिला. जाल्यार मिशनरी ऑफ चॅरिटी बंद जाल्ले विशीं प्रतिमा कुतिनोन नाराजी उक्तावन हो निर्णय फाटीं घेवचो आनी संस्था परत सुरू करची अशी मागणी केल्या. आय एम अपीलिंग टू द ट्रस्टीज एंड अगेन आय एम गोना अपील जाता जाल्यार तुमी थंयच्यान करा, नाल्यार आमी फंड्स हाडुया, आमी रिपेर करुया आनी हे होम परतून होम फॉर द डेस्टिट्यूट्स एंड ऑर्फन्स आनी जे आसा तांच्या लागून ओपन दवरुया. प्रुडंटा खातीर तुळशीदासचारी. लाच घेवपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलीस स्टेशनाचे कॉन्स्टेबल अमर गांवकार, सिद्धेश शिरोडकार आणि सत्यम देसाय सस्पेंड.
दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सस्पेन्शनाची ऑर्डर काढली. स्क्रॅपवाल्या कडच्यान लाच खाताले म्हणून सध्या रिपोर्ट. PI रितेश तारीक रिझर्वांत ट्रान्सफर मारलो. काल सांजे साउथ गोवा एसपीन कोलवा पुलीस स्टेशनाचे 3 कॉन्स्टेबलांक सस्पेंड केला. कित्याक अशें न्यूज आयिल्लो आसा की तांणी एका स्क्रॅप यार्ड डिलरा कडेन पयशे घेतल्यात. तशेंच एसपीन जो PI आहलो ताका हांगा मडगांव रिझर्वान हाडला आनी कोलवा पुलिसाची तशेंच एसपीची हातून फुडली इन्क्वायरी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडेस. काश्मीरात भोंवडेक गेल्ले गोंयकार एक करून गोंयांत पावंक लागले. पहलगाम हल्ल्या उपरांत 4 दीस गोंयकार थंय शिरकून उरिल्ले. वास्कोचो बिझनेसमॅन विष्णू केरकार इश्टा सयत पहलगाम गेल्लो. काश्मीरातले तेन्नाचे वातावरण आनी परिस्थितीचो अणभव केरकार सांगता. खासा रिपोर्ट. खंयच्याय बिझनेसमॅना खातीर वर्साचो मार्च म्हयनो म्हळ्यार सामको हेक्टीक. ते सगळे काम सोंपोवन केन्ना एकदाचो मार्च एंड जाता आनी खंय तरी टुराक वता अशें चडशा बिझनेसमॅनांक जाता. असोच एक वास्कोचो बिझनेसमॅन विष्णू केरकार आपले मार्च म्हयन्याचे काम सोंपोवन आपल्या इश्टां सयत एप्रिलाच्या गिमांत मातशी थंडसाण मेळची म्हूण काश्मीर भोंवडेर गेलो खरो. मात थंय जाल्ल्या पहलगाम हल्ल्याच्या भिरांकूळ अणभवान तांचे पायापोंदची जमीनूच निसटली. त्या अणभवा विशीं केरकार सांगता. वेन वी रीच द लोकेशन त्या 15-20 मिनटाच्या रेंजान थंयच्यान आवाज येयलो. म्हटल्यार कोण धांवन येता, रडन येता, कोड्याचेर येता आनी वी कूड लिटरली सी कोण शूज ना, कोणाची सँडलां ना. आमी मातशे फुडें गेले जाल्यार थंयसर व्हेकल आर्मीचे गाडयो येयल्यो आनी कपल्स असले म्हणजे एक लेडीज असली ती सारकी लिटरली रडटाली. आमी इतकें सुद्दां म्हटलें हेंचो घरांतलो कोण तरी गेला ना कितें तरी गेला कित्याक दे वर बिटरली क्राय. इतक्यान आमचो ड्रायव्हरान हें केलो. ड्रायव्हराच्या भावाचो फोन येयलो आनी तेणी आमकां तेणी भावाक फोन करून सांगलें की अशें इन्सिडंट जाला, तेज्या गॅस्टाक हेडशॉट मारला. म्हणपालो सर भागो. आमी थंयच्यान आमचे गाडी कडेन धांवले. तेणी आमकां कारीन बसयला आनी नेक्स्ट इज फायरींग वाय. ते आयकतूच आमचो ड्रायव्हर तर लिटरली रडटालो. सो वी स्टार्टेड आनी आमी सकयल देंवता आसतना मागीर आमकां स्टार्टेड सीइंग पुलीस व्हेकल्स नियरली 30 to 30 तरी एम्बुलन्सीस पयली. CRPF व्हेकल्स आर्मीचे एक फूल सारकी वॉर सिच्युएशनाक जे गाडयो भोंवता पळय. आनी इतको भयाचो माहोल आसलो की आमी जे हॉटेलान रावला आमी रुमांतल्यान भायर सरनासले कित्याक कांट सी. बेसिकली तुमचें हेजिटेशन ना जाल्यार तुमी त्या टायमार त्या जाग्यार आसपाचें. 100%. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. धनगर समाजाक एसटीचे आरक्षण मेळचे म्हणून सरकाराचो यत्न. सरकार रजिस्ट्रार जनरला कडेन फॉलोअप करीत आसा. मुख्यमंत्री उलयला. मुख्यमंत्र्याची धनगर समाजाच्या समिती बरोबर बसका जाली. मजगती हे बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान अटल आसरा स्किमीचोय नियाळ घेतलो. इंडियन कम्युनिटीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार, ताच्या लिडरशिपीच्या सकयल त्यांचे 12 तालुक्यातले अध्यक्ष, हांव आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हेंच्या वांगडा मिटींग जाली. एक म्हणजे तेजे रिजर्वेशन जे ट्रायबला खातीर आसा ते कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता. RGI कडेन तेंचे गवळी धनगर म्हणून नोटिफिकेशन काडपाक जाय ते ताणें धाडला. RGI कडेन आमी फॉलोअप करता. दुसरें तांची घरां जी आसा ही 90% घरां रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी. सगळ्यांक सांगला की तुम्ही अंडर एनक्रोचमेंट तुम्ही अप्लाय करा. जो ताका आमी अंडर एनक्रोचमेंट जे रिलीज केली ती घरां रेग्युलरायज करता. गेली 60 वर्सां त्या घरांनी ते रावता. सरकार तुमची घरां रेग्युलरायज करपाच्या दृश्टीन म्हणजे सिरियस आसा. तुमची घरां सगळी आमी जाता तितके बेगीन ते रेग्युलरायज करून ताका दिता. मजगती ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान अटल आसरा येवजणेचोय नियाळ घेतलो. अटल आसराचेरूय काल मिटींग जाल्या. अटल आसराचे मेळावे ज्या मतदारसंघात 50च्या वयर एप्लिकेशन आसतात त्या मतदारसंघात जाता तितके बेगीन मेळावे लागले आनी तेंचे व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट्स आनी ताका जे कितें हे दिवपाक जाय ते थंयसरल्या थंयसर घेवन एका म्हयन्या भितर तितकी एप्लिकेशनां तितकी क्लियर करून तांकां पयशे दिले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. राती कुडतरी माकाजान वाठारांत बापायन आपल्या 6 वर्साच्या धुवेक दाण्यान बडयल्ल्यान चलयेक मरण. हो खून आसूं येता म्हणून कांय जाणांक दुबाव. कळटा ते प्रमाण बापूय मूळ कर्नाटकाचो. बापूय सध्या फरार. मायणा कुडतरी पुलिशेन FIR केला. काल रात्री माकाजाना गांवांत एक दुखेस्त घडणी घडली.
एका बापायन आपल्या ल्हान 6 वर्सां भुरग्याचे चेडवाचेर दांडो मारलो आनी ताचो जीव काडलो आनी बापूय पडून गेलो. ही फामील गांवांत कर्नाटकाची आनी गोंयांत काम सोदूंक आयलेली. मर्डर जालें म्हूण गोमतूस मायना कुडतरी पुलीस थंयसर गेले आनी त्या भुरग्याचे कुडीचो पंचनामा करून ताची कूड सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडून दवरल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर. मायना कुडतरी पुलीस हे मर्डर केसीन फुडली चवकशी करतात आनी बापूय खंय आसा गेला तो ताचेरूय ते सोदून काडूंक तांचो प्रयत्न चालू आसा. मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर साविडास. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.